तूं कोण अशें तर आमकां कोणें विचारलें जाल्यार आमी कितें म्हणटलें? हांव कोण? तुमी घडये तुमचें नांव सांगतल्यात, पूण तूं कोण? हांव क्रिस्तांव म्हणटलें न्हय. म्हणटत क्रिस्त आमचें सगळें आसा, वो आमचो फादर आसा ताचें नांव क्रिस्तो. तेच प्रमाणे आमी सगळीं क्रिस्तोच, क्रिस्ताचींच आमी सगळीं जाणां बावतिस्मा वरवीं क्रिस्ता सगळें आसा. आयची वाचपां आमकां कितें म्हणून सांगतात? ही तयारी तो येतलो तेन्ना आमकां सगळ्या जाणांक तो तारण दितलो, सुटका दितलो. सुटका कसली? आमी पळयात, जेन्ना आमची वस्तुगी जिवंक लागता आमी ताचें नांव घेता खरी, पूण भितरल्यान आमी ताचे बरोबर ना. आमी आमच्याच वस्तुंगी जियेता. आनी हें आमकां कळोंक लागलें की ना कशे भशेन आमी आमचे वस्तुंगी जियेता, पूण भायल्यान आमी ताका बोसता. हाका लागून आमचे मदें भितरल्यान कितें जावंक लागता? ही आमची पातकां आमकां ती गुलामपणान दवरतात. आमी आमचेच कैदी जावंक लागता, आमीच आमकां कैदी करता. आनी हे पातक आमकां सोडिना, सांकळ्यांनी बाळनून तशींच दवरता. कितलीं जाणां आमी म्हणटा म्हाका राग येवंक नाका, पूण रागारूच जाता हांव. आतां तुमी म्हणटले राग कितें पातक? वय, तें इतलें शिस्त आमचे मदीं, ताका लागून आमी गाय सवता, ताका लागून आमी वायट करता. म्हणून ताका कितें म्हणपाचें? ही भावना आमची, ही भावना कशे भशेन आमकां कंट्रोल करता तें पळयात. आनी एक फावटी तातूंत पडली की ना तातूंतली भायर सरोंक जायना. कितलीं जाणां आमी म्हणटा म्हाका राग इतलो येता. हें पातकूच, हाचे गुलाम जालेले आसा आमी. थोडीं जाणां म्हणटा हांव फोटी मारता, सगळोच फोटी मारीत आसा. फोटी मारिना जाल्यार जायत ना म्हजें, पूण म्हाका नाका फोटी मारूंक, तातूंतली भायर सरोंक जायना. आनी हे भाशेन कितलीं आमचे सगळे वासना आसात, कितले आमकां गुलामपणान दवरतात. तरेतरेचीं गुलामपणां आयज आसात. आयज काल मोबायलाचेर ही चलचित्रां पळयतात पळय, ती पोजडी, ती तुका सोडीच ना. आनी आमी तातूंत पडटा, सगळें तेंच पळोवंक जाय म्हाका. अरे तें सगळें पळयल्लें आसा, कितले पाटी म्हणून पळोवपाचें तें? वीट येनात आमकां, जायना तातूंतली भायर सरोंक. हाका लागून मागीर आमची विस्त कशे भशेन आमी दादल्यांक आनी बायलांक पळयता तें ताचेर अवलंबून आसा. हे भाशेन आमी गुलामपणांत आसा, भायर सरोंक जाय. ताका लागून मागीर आमी कितें ना कितें करूंक लागता. पळयात कशे भशेन आमी आमकांच गुलामपणांत दवरता. आनी ह्या गुलामपणांतली सोडूंक तो आमकां आयिल्लो आसा. तो सदांच विस्वासी. आतां आमी ताचे कुडीचे सांदे, तो आमकां विस्वासी. जशे भशेन एक जोळार किम्स तर आमकां पांयांक एक धाकटुलें येवन तिचो चाबलें जाल्यार आवय आमच्या आख्ख्या आंग थिचोर मागीर वता. खर्जिता आमी तें वचच ना आनी आमचें सगळें जिवीत तेंच कंट्रोल करता. एक धाकटुलें किम्स जोळार पळयात कितें जाता पळय तें. एक धाकटुलो गांव जालेल्यार ताचेरूच ध्यान मन आमचें वेता. हिंचोरी जावं तें. हे भाशेन आमची आख्खी कूड थिंचोर ध्यान मन लायता. तेच भाशेन जेजू आमकां सगळ्या जाणांक आमचो परामर्श करता. तो विस्वासी आमकां. हें आमचें सगळें पातक घडलें की ना तातूंतलो भायर काडूंक तो आमचे कडेन उलयता, सांगता. आनी आमी कितें करता? पातकाक आनी आडावन दवरता. दुसरी आमकां सांगता तांकां भायर येता. म्हाका कोण सांगूंक तूं? हे भाशेन म्हणटा आमी. हांव म्हाका जाय पळय तशें करतलो करतली. हे भाशेन पातकाक आमी आडावन भितरूच दवरता. तातूंतली भायर सरोंक जाय, पूण पळय आतां एके वतीन आमी म्हणटा तातूंतली भायर सरोंक जाय, दुसरे वतीन आमी तांकां राखून दवरता. हो गोंदळ आमचें सगळें पातक घडून हाडटा. आनी कोण तातूंत आसा? देंवचार.
आनी देंवचाराची आमी वाट पत्करता, देवाची वाट आमी सोडटा. हें आमी पळोवंक जाय, हें आमकां दिसोंक जाय. हें दिसना जाल्यार आमकां कळचें ना. आमी काळोखांतूच फांसपिता वो सांसपिता. आमकां काळोख कांयच दिसूंक दिना, पूण ताचो उजवाड आयलो की ना मागीर सगळें दिसूंक लागता. हे भाशेन आयज आमकां जॉन बावतिस्ट म्हणटा, हांव उजवाड न्हय, तो उजवाड. हांव उजवाडाक गोवायकी दिवंक आयला, वाट तयार करपाक देवाची. तुमचे दोळे उक्ते करून तुमी पळोवच्याक. हांव तो न्हय, तो म्हजे सवें आसा, हे भाशेन आमच्यान म्हणूंक जाता. पूण तो जॉन बावतिस्ट आयलो तेन्ना तो म्हणटालो तो आमकां दाखयतलो. हांव एकदम खालती ताच्या वाण्याच्या वाद्यांक पर्यंत म्हज्यान हात लावन जायना. तो खरेपणी देव, तो आमच्या सारकेलो न्हय, पूण आमच्या सारकेलो जावन ताणेन आमकां ह्या पातकांतली सुटका दिवंक ताणेन जिवीत आपलें सारलेलें आसा. आनी ताका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी जेजू कडेन मागता तेन्ना तो रोखडोच आमकां तें दिता. पूण आमचो बावर्थ ना, आमी दुबावता. आमचो बावर्थ थंय गेलो तर मागलें म्हणजे आमकां मेळ्ळें म्हणून आमी तें समजूंक जाय. ताणेंच आमकां सांगलां आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जाय. आमकां तो सगळें दिता, मेळ्ळें म्हणून आमी ते भशेन ताका आर्गां दीत रावंक जाय. आतां बाकीचें सगळें आजून घडोवन येवंक ना, घडटलें, कित्याक सगळें फट करून किल्लो ना, जेवण रोखडेंच तयार जायना, मनांत आसा पूण ताका वेळ लागता न्हय. ताका लागून आमी पासियन्स काडूंक जाय, सगळें घडोवन येतलें. आनी आयज तो कितें म्हणटा, सगळोच मागण्यांत रावात. म्हाकाय हो प्रश्न पडलेलो, कशे भशेन सगळोच मागण्यांत रावपाचें. 74 वर्सां हें म्हज्या मनांत रिगलें. तेन्ना हांव म्हणटालो कशे भशेन मागणें करपाचें सगळो गोत. हांवें आमच्या बापा नोमान मरी म्हणूंक स्टार्ट केलें, कित्याक हांव मागणें कितें तें तेन्ना नोको आसलेलो, हेंच मागणें म्हणून जाणो आसलेलो. कितें तरी मागणी म्हणपाचें, त्योस म्हणपाचो म्हणून ताणें स्टार्ट केलें. 1 वर म्हणटा सगळें वोंक लागलें, वाज येवंक लागली, स्टॉप केलें. परतून तें उतर देवाचें आयकल्लें, म्हज्या भयणीन म्हाका सांगलेलें आनी म्हणलें बरें परतून स्टार्ट करया. थोडे वरान परतून स्टार्ट केलें. हे परी हांवें स्टार्ट केलें, बंद केलें. मागीर थोडे 2-3 दिसांनी सगळें बंदूच उडयलें. हें जायना, सगळोच मागणें करूंक जायना. परतून म्हाका देवान आपोवणें दिलें, म्हणजे म्हजी चिंतनांनी ना तातूंत कितें तरी आसा. देवान म्हणलां जाल्यार तो आमकां विस्वासी न्हय, तो सांगतलो कितें करपाक जाय पळय तें. मागीर व्हडल्यान म्हणचे आसतना ल्हान भितरल्या भितर हे भाशेन, ते भाशेनूय 1 वरा वयर जायना. 1 वर जालें बस बंद करपाचें. परतून प्रयत्न केलो, तें सोडून दिलें. थोड्या आनीक सुमारांनी परतून म्हज्या मनांत तेंच आयलें, सगळोच मागणें करूंक जाय. कशें करतलो आतां भायल्यान म्हणटालो व्हडल्यान, आतां अशें म्हणटालो, आतां भितरल्यान म्हणूंक लागलो. आनी ही तयारी जालेली आसा. 1 टप्पो, 2रो, 3रो हे आतां पळय खोलायेन वता, मागीर भितरल्यान म्हणूंक लागलो. मातसो थोडो वेळ आनी सुबेज म्हणूंक जावंक लागलें, म्हणजे 1.5 वर तशें जावंक लागलें. पूण जायना सगळोच. शेकीत तें हांवें सोडून दिलें. मागीर देव विस्वासी न्हय, तो तें घडोवन हाडटलो. ताणें म्हाका एक जाणें दिलें, मनांतल्या मनांत म्हज्यान आमच्या बापा म्हणूंक लागलो हांव. आनी सगळो वावर करतना तेंय भितरल्यान वता. म्हाका कितली खुशालकाय भोगली. आनी तो आयज म्हणटा कितें, खुशाल रावात, मागणें सगळोच करात. म्हणजे देव आमचें सगळें आसा, देव जावन आसा आमची खुशालकाय. पळयात, आमकां कोणें तरी एक धाकली भेट दिली, गिफ्ट दिलो, कितलो आनंद आमच्या जिवाक भोगता. आवय, हें म्हाका मेळलें म्हणून.
तेच भाशेन देव सगळो गोत आमकां आनंदान दोत्ता, वस्तूंनी न्हय ताच्या आसण्यात ताच्या आसण्यात. पूण तें आमकां समजूंक ना, कित्याक आमी आजून वस्तूंनीच आमचें दादोसपण खुशालकाय दवरलेली आसा. तें सोडून आमी फुडें वचोंक जाय. हाका लागून आमची मॅच्युरिटी आजून जावंक ना. ही मॅच्युरिटी कशी घडटली? ही सगळी चिंतना भावना आमची देवाचेर दवरून तोच आमची मनां उजवाडा येतलो, तोच आमकां पवित्र आत्मो दितलो आनी आमकां मागतलो हें सगळें आमकां शिकोवपाक. आजून आमी नको हें कशे भशेन जिवंक जाय पळय तें. तशे भशेन हांव तुमकां म्हणटालो सगळें करून मागणें करूंक जाय, तें म्हाका समजूंक नासलेलें. पूण तें मेरेन सान, कित्याक ताणें म्हाकाच चापोवणें दिलें आनी ताणें म्हाका शिकयलो, ते मेरेन सान ह्या मागण्यांत हांव सदांच आसा. आनी कशें करूंक जाय तें तोच दाखयता आमकां. ही परी सगळ्यांचें जिवीत आसा. तुमकांय देवान खूब सांगलेलें आसा. तुमचे बरोबर हांव बसत तर तुमी म्हाका सगळें सांगतल्यात आनी म्हाका कळटलें तुमचे मदें कितें घडलां पळय तें, कशे भशेन सगळो गत तुमी मागण्यांत आसात पळय ती. आनी हे भशेन आमचें जिवीत देवा सोबे आमी अदीक आनी अदीक दवरूंक जाय. आमी क्रिस्तांवां न्हय, क्रिस्त आमचें सोबें आसा. आमी आमकां पयलो स्थान दिवंक फावना, ताका दिवंक जाय, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. ते भाशेन आमचें जिवीत जिवया आनी आयज पळय हे वस्त्रां घातलेलीं आसा ते भाशेन आमचो आनंद देवा सोबें आमी अणभवूंक जाय. वस्तूंनी न्हय, वस्तू सगळ्यो केल्ल्यो आसा पूण वस्तू मदें देव आसा. देवाक चिटकोन रावंक जाय आनी मागीर आमकां तो सगळें बरेंपण फावो करतलो. तो मोगान म्हाका चिटकून रावता देखून हांव ताका निवारतलो अशें स्तोत्रान म्हणलेलें आसा. तो म्हजें नांव वळखता देखून हांव ताका राखतलो, सांबाळटलो, वाटायतलो आनी सगळें बरेंपण फावो करतलो. हें ताणें आमकां सांगलां, तो तें आमी पाळया. म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे भितर येता, ताका आमी हाजीर जावया. सुस्कार नासलो जाल्यार आमी मत्तेले. हांव देव ना तर आमच्यान जिवंक जायना. देवान मनशाच्या नागपुड्यांनी आपलो सुस्कार घालून ताका जिवी प्राणी केलो आनी सगळ्या जाणांक तोच आमकां जिवी दवरता. सगळी सृश्टीक न्हयच आमकां, सगळ्यांक. पूण आमकां ताणें आपल्या सारकी केलेली आसा. जेजू, ही कृपा तूं आमच्या सोबें घाल. तुजो पवित्र आत्मो आमच्या सोबें वावुरता तर आमची चिंतना भावना सगळीं तुका समर्पून तूंच तातूंतल्यान आमची मनां उजवाडाय आनी आमकां तुजी शिकवण आनी जाणवाय अदीक आनी अदीक पडूंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक तुजोच उजवाड आमकां दी. कित्याक तूं जावन आसाय संवसाराचो उजवाड आनी आमच्या काळोखांत जेन्ना आमी जियेता तातूंतली तूं आमकां भायर काड.